सरकारान आता सध्या प्लास्टीक बॅगांचेर बंदी घाल्या. सो आता आमी चड करून मूव जाता ती इको फ्रेंडली बॅगां. आणि तुमकां खुबशे कडेन सुपर मार्केट्स किंवा हेरा कडेन तुमकां दिसता ती असली वेल्वेट बॅग्स. सो आज आमकां आमच्या बरोबर अशीच स्वामिनी आसा, वैष्णवी सामंत. ती ही स्वता बॅग्स रेडी करता, सुपर मार्केट्सांनी घालता आनी बाकीच्या स्टोर्सांनी तिचे अवेलेबल आसा. नमस्कार, आमच्या स्वामिनी कार्यावळीन तुमकां येवकार. सो ही बॅगां आमी खूब पळयल्या बागायतदार किंवा आनी लोकल सुपर मार्केटान. सो केन्ना तुमी बिझनस स्टार्ट केलो? म्हाका आतां स्टार्ट करून 19 इयर्स जाली. तेन्नाच्यान हांव चालू केला आनी हे हांवें जवळ जवळ 18 इयर्स जाली ही बॅगां स्टार्ट केल्या. पयलीं हांवें एकच सायज केल्ली, मागीर त्याच्यात डिफरंट सायज घातले. अजुनूय ही बॅगां जशी पयलीं सेल आशिल्लो तसोच आतां त्या बॅगांचो सेल आसा. हांवें ओनच हो पॅटर्न तयार केला. सो हे आतां तुमी हरशीं आमी कापडी बॅगां पळयता किंवा जूट बॅग्स पळयता. हो तुमचो जो मटेरियल आसा तो मातसो वेल्वेट कसो मटेरियल आसा. सो हो मटेरियल तुमी खंयच्यान हाडटा? ह्याची हे मटेरियल भरपूर कॉस्टली आसा, पण हांव हे सोफा मेकिंग फॅक्टरी आसा तेच्या कडसून कट पीस हाडटा. तेका लागून मातशें ते म्हाका सवय पडटा आनी बॅगाची कॉस्टय कमी जाता. नाजाल्यार हे 300-350 मिटरान कपडो हाडून तितले ह्या रेटीन परवडना. तेका लागून हे कट पीसाक हेजे ड्युरेबिलिटी कितले आसा, म्हणजे कितले वजन अशें घेवं शकता? हो, कांयच स्ट्रॉंग आसता, कांयच प्रॉब्लेम ना. फक्त माझी आतां जवळ जवळ 18 इयर्स जाली तरी बॅगा रोखा यूज करता. कारण हांवें म्हाज्या चल्याल्या बड्डे बारशाक दिल्ले रिटर्न गिफ्ट म्हणून. ती लोक अजून यूज करता, कांयच जायना. माझ्याकडे अगदी 5-7 रुपयापासून 300-350 रुपयापर्यंत सगळ्या टायपचे बॅग्स आसा. हळदी कुकमा लागून आमी स्पेशल बॅग्स तयार करता. कोणाची कशी हे आसात म्हणजे रिक्वायरमेंट त्या प्रमाणे आमी बॅग करून दिता. कोणाक 60 रुपये डझन जाय जाल्यार तशे, 100 झाले 200 रुपये डझन, त्या प्रमाणे आमी तेंच्या हेच्या प्रमाणे जशी जाय तशी रिक्वायरमेंट आसा तशी आमी करून दिता. आणि हो आतां तुमी बिझनस आसा, तुमी हाऊस वायफ स्वता, हो बिझनस तुमी रन करता आणि प्लस तुमचे घर संसार, तुमची भुरगीं, फॅमिली. सो कशें कितें मॅनेज करता? ना तशें कांय तितलो प्रॉब्लेम जायना. पयल्यापासून आतां जवळ जवळ 19 वर्सां हांव हे करता. तेका लागून ते म्हणजे बसलेले आसा हात कशे हे करपाचे. तेका म्हाका तितलो असो कांय प्रॉब्लेम जायना. आणि फॅमिली सपोर्ट? हो, माझे मिस्टर भरपूर सपोर्ट करता. खंय माल सप्लाय करपाचो आसता मोस्टली तोच वता घेवन. आपल्या कामावरची ड्युटी करून तो ॲडजस्ट करून माल सप्लाय करपाक तो वता ऑर्डर. तुमी ते प्रोडक्ट मार्केट कशें करता, म्हणजे सोशल मिडियाचेर किंवा खंय वचून घालप, लोक तुमच्या कडेन पावता कशे? पयलीं पासून हांव आतां बागायतदार, सहकार भांडार थंय घालताच. ते म्हाजी ऑर्डरी चालूच आसता. आणि बाकी हे असे कोणी देऊनच आता इतली वर्सां झाली न्ही, तेका लागून माउथ पब्लिसिटीरच जाता. लग्नाची ऑर्डर, मुंजी म्हण, डोहाळे जेवण आणि कितें बारसो, सगळे असे बल्कात ऑर्डर आसता म्हाका. ही कल्पना तुमकां कशी आयली, म्हणजे ह्या मटेरियलांतल्यान अशी बॅग्स करून आपूण विकू शकता की 4 पयशे जोडू शकता, ही कल्पना तुमकां कशी? आता तशें सांगपा म्हणजे हांवूच अशें ते फॅक्टरीत एकदां गेल्ले, तांकां विचारलें तुमी हे कितें करता, तुमचे वेल्वेट वेस्ट आसता ते. तो म्हणपा लागलो ना आमी उजो लावता. म्हणपा लागलो उजो म्हण म्हाका दितात. हा म्हणपा लागलो दिता तुका म्हणून. त्यांनी म्हाका फर्स्ट अशें फ्री मध्ये दिला आणि तेन्नाच्यान हांवें स्टार्ट केला ते. मागीर छोटे छोटे पर्स करून फर्स्ट हळदी उपमाक स्टार्ट केला आणि मागीर मोठे बॅगो जशे जाता तसे ॲडजस्ट करून हे केला. आता ते किलोचेर म्हाका दिता. आता पयलीं हांव थोडे थोडे हाडटालीं, आतां ऑर्डर वाडला तशें म्हणजे बल्कानच हाडटा. एकदम 700-800 किलो सुद्दां हांव एकदम हाडटा. आमचो सरकार आतां म्हणटा की आमी स्वावलंबी जावंक जाय, आत्मनिर्भर भारता कडेन वचूंक जाय. पण अजून काय बायलां, अजून काय चलयो अश्यो आसा जी म्हणजे रावल्या की आपल्याक एक खंयची तरी बरी संद मेळटली आनी आपूण कितें तरी करतले. अशा बायलांक, अशा चलयांक तुमची मॅसेज कितें आसतली? ना, सगळ्यांनी आपल्या पायार उबे रावपाकूच जाय. आता हे माझ्याकडे चली आसा न्ही, तेका आयकुपा येना, उलोवपा येना. ते म्हाज्याकडे 17 वर्सां आसा. ते फर्स्ट जेन्ना आशिल्ले 17-18 वर्साचे आशिल्ले तेन्ना ते सामके अशी आशिल्ले. म्हाका हांगा येवन तेका म्हटलं बेश्टे म्हाज्या चल्याक सांबाळपा राव. मागीर ते रावले आनी मागीर तेका हांवें सगळें शिकवलें आनी आतां ते इतले एक्सपर्ट जाला की हांव नसले तरी 8 दीस त्याच्यावर हांव बिझनेस दवरून हांव वचूं शकता. इतले तेका एक्सपिरियन्स. ते सुद्दां दुसरे आसा ते सुद्दां म्हाज्याकडे 12-13 वर्सां आसा. खूब बायलां म्हाज्या कडसून शिकून गेली, स्वता करता आनी खंय म्हणजे कोणाक गिफ्ट दिवपा आसल्यार ते दिता. म्हणजे हे आसा. सो ही आशिल्ली एक स्वामिनी वैष्णवी सामंत.
तिणे आमकां एक बरी मेसेज दिली की बेकार बसून काय उपेग ना, कितें तरी करीत रावा, तुमची स्वताची ओळख तयार करीत रावा. शिरीष कुंकळकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.